कला अकादमीच्या आम्ही तिसरे फ्लोराचेर आसा, ज्या जाग्याचेर आतां ऑडिटोरियम आसा तेजे टॉपाचेर आतां आमी सद्या आसा. तुम्ही पळयतात की नॉर्मली खंयच्या एका स्लॅबाची थिकनेस 12 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर मॅक्झिमम आसता. पूण आज ह्या कला अकादमीची प्रत्येक वर्स लिकेज आनी जेदे जेदे वेळाचेर रिपेर्स हें घेतिल्लें आशिल्लें तेदे वेळाचेर वॉटरप्रुफींग केल्लें आशिल्लें. आनी तें वॉटरप्रुफींग करून करून थोडे कडेन तेजी 2 फूट म्हळ्यार ऑलमोस्ट 60 सेंटीमीटर तेजी हायट जाल्ली आसा, थिकनेस जाल्ली आसात. ज्या जाग्याचेर सगळो लोड आमी 15 सेंटीमिटराचो किंवा 150 MMचो जेन्ना करतात तेजे 600 MM किंवा 60 सेंटीमीटर तेजी थिकनेस जाल्ली आसा. हेजो अर्थ ह्या सगळ्या स्ट्रक्चराचेर डेड लोड इतलो जाल्लो आसा की सकयल जे पिलर्स जे आसात किंवा बीम्स जे आसात तेजी वेट रेजिस्ट करपा खातीर खुबशे वीक जाल्ले आसात. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचें पयलें कर्तव्य जें आसा की एंटायर हें जें जो थिकनेस जी आसा, जी स्लॅब एक्स्ट्रा जाल्लो आसा तो पयलो आमी काडिल्लो आसा. तेजे ड्रिलींग करून आमी तो टोटल काडिल्लो आसात. आतां हें फक्त आमी भायर उडयतले. पहिली गोष्ट आमची 2 गोश्टी आमी थरलेल्यो आसात ह्या कला अकादमीचे पावस सुरू जावचे पयलू. हो जो एंटायर जो स्लॅब जो आसा त्या स्लॅबाचें टोटल एंटायर तेजें वॉटरप्रुफींग करचें. आतां पयली गोश्ट आमी ऑलरेडी हें ड्रिलींग करून जो कोबा तेका कोबा जो हें घातिल्लो लेयर घातिल्लो तो आमी काडिल्लो आसात. नंतर तेजें आमी सरफेस प्रिपरेशन करतले. जे मदर जो स्लॅब आसा जाका ओरिजिनल स्लॅब म्हणटात तेजें आमी सरफेस प्रिपरेशन करतले. तेजे नंतर खंय जर क्रॅक फिलींग जर आसा जाल्यार क्रॅक फिलींग एक वेगळे केमिकल ट्रिटमेंट दिवन आमी तो फिलींग करतले. नंतर आमी ताका चवथी स्टेप जी आसात आमी स्टिचींग म्हणटात. जशें आमी कपडो जर पिनला जाल्यार ताका आमी स्टिचींग करून जसो आसा तसो करतात तशे तरेचे बारीक बारीक एक म्हणजे उदका पेक्षा पातळ पदार्थ म्हणजे तो एक केमिकल ट्रिटमेंट दिवन हे सगळ्यो खाची खोरे जे आसात बारीक बारीक जे बुराक जे आसतले किंवा छिद्र जी आसात ते भरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. तेज नंतर आमी मायक्रो कॉन्क्रीट किंवा थेरोड्रॉपिक मोर्टार हो वापरून बाकीचे सगळे लेयर आमी हें करतले. आनी तेजे नंतर आमी 3 तरेचे ताका आमी केमिकल ट्रिटमेंट वॉटरप्रुफींग करतले. पयलो केमिकल ट्रिटमेंट जो आसा तो आमचो रिपस्टार 137 म्हणून आसा, फॉलोड बाय स्मार्ट सील 104 अँड स्मार्ट सील 450. आणि त्याचे बरोबर जिओ मेम्ब्रेन हे एक लेयर आमी घालतले. आणि तदनंतर हे सगळ्या स्लॅबाचेर जो कोबा जो आसा तो वॉटरप्रुफींग लेयर जो आसा तो आमी लास्ट घालतले. आणि नंतर ताका चायना चिप्स ज्यो आसा चिप्स जे आसात त्या तरेचे चिप्स किंवा आमी PV कोटिंग ताका एंटायर स्लॅबा भितर घालपाचे आसात. असो तरेचो आमचो पयले फेजीन स्लॅब प्रोटेक्ट करपाचें हें पयलें काम आज आमचे कन्सल्टंट करतात. वॉर फुटिंगाचेर आमचें काम चालू आसात. आमचे अंदाज आसा की येणारे 20 days to 25 days एंटायर जें आमी आज जें ओपन केलें आसा तें तुमकां दिसता एंटायर जो स्लॅब जो आमी आज ब्रेक करून दवरलेलो आसा की डेब्रीज काडून हो ट्रिटमेंट जो आसा इवन थोडोसो आमी काडपाक उरिल्लो आसा. आमी काल इन्स्पेक्शन पावस पडल्या नंतर सगळे लिकेजीस जाता म्हूण ताका आमी हात लावपाक लावना. हें पयलू कंप्लीट कर आनी मागीर तदनंतर फुडल्याक हात घाल अशें ताका आमी डायरेक्शन दिल्लें आसात कन्सल्टंटाक. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान ही पयली स्टेप आमची कला अकादमीची स्लॅब म्हणजे उदक जें लिकेज जें जाता तें लिकेज बंद करपा खातीर आमी पयलें पावल उबारतात. आनी जें भितरल्यान जें भायलें जें उदक पावसाक जातलें तें परफोरेटेड पायप्स घालून तें उदक आमी भितर कशें येवपा ना हेजी जबाबदारी घेवपा खातीर ही 2 स्टेप्स पयलो आमी उबारलेली आसा. तदनंतर जे आमकां रिपोर्ट्स जे आयले स्ट्रेंथनिंग. आतां स्ट्रेंथनिंग म्हळ्यार एक्झॅक्टली कितें करप तर आमचें जशें तुमकां आमी दाखयलेले आसात ती बीम्स वीक जाल्ले आसात, स्लॅब वीक जाल्लो आसात ताका आमी एक जॅकेट आमी घालतले म्हणजे जशें करून फक्त पिलर सायज एखादें मोठें जावपाक शकता. आनी त्या दृश्टिकोनांत तेवूय आमी स्ट्रेंथन करतले. पूण ते नंतर कितें आमी स्ट्रेंथन करतले कशे तरेचें आमी काम करतले ते येणारे एक 20-25 दीस तुमकां परत अशाच तरेचें आपयता आनी त्या संदर्भान तुमकां रुपेरेशा दिता. कितें विचारपाक सर एक ब्लॅक बॉक्सान आमी एवरी इयर पळयता की उदक सामकें वयर येतात सकयल तेंचे फुडलें येतात तेजेर दॅट वील बी रिजॉल्व नाव. म्हणजे
ह्या जे आमी काम हातान घेतिल्लें आसात ते कामान एक तरेचो थेंब ह्या कला अकादमीन भितर येवपाना अशे तरेचो आमचें काम आनी इतले तरेचे फायन एक नवी टॅक्नोलॉजी आमी यूज करपाचें ठरलेलें आसात. सायमल्टनली कला अकादमीचे ब्लॅक बॉक्स जेन्ना कला अकादमीचे ब्लॅक बॉक्स उदक खंय लिकेज जाता वयर जेन्ना स्लॅब आमगेले सगळे लिकेज जाता तेन्ना ते बॉक्सान भितर पावता. ज्या वेळाचेर हें जेन्ना आमचें वॉटरप्रुफींग जातलें एंटायर त्या वेळाचेर लिकेज हो जो विशय जो आसा तो आमचो बंद जातलो. दुसरी गोश्ट आमचे वयल्यानूय लिकेज जाता आनी सकयल्यानूय भितर उदक येता ते बंद करपा खातीर आमी जे तुमकां आमी परफोरेटेड जे पायप्स सुद्दां केलेले आसात ते परफोरेटेड पायप्स नवे मेम्ब्रेन सिस्टम आमी ती आज पॉलिसी आमी नवी टॅक्नोलॉजी एडॉप्ट करपाची आमी ठरयल्या. सर ती टेक्नॉलॉजी सर ती आसा पळय. या वी आर गोईंग टू कंप्लीट दीस कला अकादमी शुबर बाय 10 months ऑफ टायम. सर तुमी ती टेक्नॉलॉजी म्हटली पळय. हय स्ट्रक्चरल चेंजीस म्हळ्यार स्ट्रक्चरल चेंजीस आसात आनी एक जमेची एक नवी गोश्ट IIT मुंबय जी आसात तांकां आमी थर्ड पार्टी कन्सल्टंट म्हणून तेंच्यांनी आमी तांकां ऑफर दिल्ली आसा तेंच्यांनी ती एक्सेप्ट केल्ली आसात. IIT मुंबय आनी डॉक्टर RS जंगीर म्हणून ताजो तो ही इज अ रिप्रेझेंटेटीव ऑफ द हें म्हणजे एंटायर द स्ट्रक्चरल जी स्टेबिलिटी द स्ट्रेंथ जी कितें आसा ती IIT मुंबय हें मॉनिटर करतलें. म्हणजे आमी फक्त जो कन्सल्टंट अपॉयंट केल्लो आसा किंवा जो कॉन्ट्रॅक्टर जो अपॉयंट केल्लो आसा तेजेर न रावता आमी IITचो सपोर्ट सुद्दां घेतिल्लो आसात आनी त्या संदर्भात हें सगळें काम मॉनिटर जातलें. आमची PWD सगळें काम पळयतात. एक्झिक्युटींग एजन्सी इज अ PWD ताजे सगळे कन्सल्टंट आहा कॉन्ट्रॅक्टर आहा आनी IIT मुंबय हें स्ट्रक्चरल सगळें काम पळयतलें. आमी फेस जे स्ट्रक्चर जें आसा नवे स्ट्रक्चरल बीम आमी इन्सर्ट करपाक फक्त स्टील आमी इन्सर्ट करतले आमी ताका जॅकेट्स घालतले थोडीशी सायज वाडपाक शकता हो विशय. सर हां डेफिनेटली दे हॅड गिवन अस अ गॅरंटी ऑफ 25 years. सर तुम्ही 10 months म्हणला भितर रेडी जातले जाल्यार इफी खातीर वो कला अकादमी ओपन आसचो ना. नो डेफिनेटली ना. ह्या वर्सा द कमिंग इफ इट इज नॉट पॉसिबल वी कॅनॉट अलाव दॅट. जाल्यार फाटल्या थंय एक वॉक बाथ म्हणून कितें तरी केल्लो ते दर्या संगमा कडेन दॅट इज आमी करून ती कला अकादमीन करूना ती स्मार्ट सिटींग अमृत मिशन तशें तुमी कितें करतले हांगा. आमी आतां आमची मुख्य जें काम जें आसा तें कला अकादमी रिस्टोर करपाची कला अकादमी स्ट्रेंथनिंग करपाची आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचें पयलें पावलें हें आसा. म्हणून कला अकादमी एकंदरीत बरें कितें जर जातलें जाल्यार आमी कांय गोश्टी करपाक शकता. म्हणजे बाय दीस इज 25 days आमी हें काडून आमी ताका लेयर घालपाक ना. आमी मजूर पळय ऑल ओवर इंडिया SOPच्या प्रमाणे कन्स्ट्रक्शन लायन काम ही चालूच दवरलेले आसात. पॅन्डेमिकाचो विशय ना तशें कांय जावपाक शकना कारण आमचे कडेन ऑलरेडी लेबर सगळे आयिल्ले आसात. हें काम जें आसा तें मॅक्झिमम लेबरांनी करपाना. हें काम क्वॉलिटी लेबर जे आसात जांकां तकली आहा त्या लोकांनी काम करपाचें म्हणजे कमी लोकांनी काम करून हेका बरी तरेची क्वॉलिटी दिवपाचें अशें तरेचें हें काम जावना.